नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्य कार्यक्रमामध्ये तुमचं नमस्कार. सध्या गोंयांत टुरिजम आमचे सीझन सुरू जाला, टुरिस्ट सीझन सुरू जाल्लो आसा. तातूंतच आमचो सध्या काजराचो सीझन सुरू जाला. आनीक गोंयांत जी काजरां जातात ती एक सामकी वेगळ्याच पद्दतीन जातात. म्हणजे बाकीचे जर इंडियेच्या बाकीच्या भागांनी जी काजरां जातात आनी गोंयांत जाता हातूंत भितर वास्ट डिफरन्स आसा. आनी ह्या असल्या सिजनाक गोवा गव्हर्मेंटाचे जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा तांणी सावंड बॅन हो अप टू 10 बसून सावंड तुमकां परमीट आसा असो एक विचार फुडें काडिल्लो आसा. आनी हो विचार फुडें काडिल्लो म्हणजे पयलीं कायद्या भितर आसाच, पण आतां तो परत ताजी इम्प्लिमेंट करतलो म्हणून आला. आनी ह्या हाका लागून एक सगळे स्पेशली आमचे सावथ गोंयांतलो जो कोस्टल बेल्ट आहा थंय एक उचांबळाय तयार जाल्ली आसा. एक म्हणटा ते सावंड बॅनाक लागून, दुसरो CZMP बॅनाक लागून, ह्या दोनूय विशयाक लागून एक उचांबळाय तयार जाल्ली आसा. आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आमचे केळशेचे सरपंच डिक्सन बाब वाझ हांगा पयले आहात. डिक्सन येवकार तुका. डिक्सन मेन म्हणटा ते सद्या काजरां मोठ्या प्रमाणाचेर सुरू जाल्ली आसात. आनीक काजरां म्हणल्यार काजरां खबर आहा, काजरां सुरू जातातच एक एकदां सुरू जातातच धांक. आनीक आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा 10चे उपरांत सगळे म्युजीक बंद. सो कितें कितें हें जातलें, हें जर अशें हो जर इम्प्लिमेंट केलो कितें जातलें? First of all, Murray, all rules सदांच आहा. हय आसा, हय. Nothing new in that. But when the government try to enforce it more strictly, that is a concern. आता तूंय म्हणटा अशें कोन्न सालसेटलींतल्या सावथाचे कोस्टल बेल्टाचे आमी कित्याक उलयता हेजेर, दुसरो कित्याक वयर सरना म्हणजे दुसरे सरपंचीजार कित्याक ते बी हेजो इतलो आवाज करूना, ताका रिजन आहा. सी आमी सालसेटीक भरपूर आमी बरे आहा. मिन्स कितें आहा कंपेर टू नॉर्थ गोवा. नॉर्थ गोवा. आय डोंट लायक टू डिफरन्शिएट नॉर्थ एंड सावथ, पूण अशें तें जाल्लें आहा. म्हणजे कितें थिंगा तो क्लब कल्चर चलता, थिंगा ते तुगे डान्स बार चलता. आनी हेजेर आमचे गोंयचें नांव इतलें आमकां इतलें ट्युरिजमाक इतलें म्हारग पडलेलें आहा. बिकॉज आमचे बरो जो ट्युरिस्ट, जो हाय स्पेंडर्ड ट्युरिस्ट, फॅमिली ट्युरिजम आहा तें पयस गेल्लें आहा. आनी हाका लागून हाजो इफेक्ट जाला. सो म्हाका दिसता सालसेटीक जेन्ना आमी काजारां, जेन्ना आमचें हें ट्रेडिशनल, इट इज अ लायफ टायम एक तुजी एक फंक्शन तें. आनी जावं आपली फॅमिली व्हंकल न्हवरो सगळ्या कडेन तें खर्च करपा जाता म्हूण ती व्हडले बँड घेवन हॉल करून करना. इट इज अ वन्स इन अ लायफ टायम सेलिब्रेशन. आनी हें तो सेलिब्रेशन तुजें कोता आसतना तुका तो तुजे इतलो त्रास जाता जस्ट बिकॉज ऑफ द म्युजीक. I feel that South Goa, especially where weddings are happening, also in North Goa or in the hinterland, everywhere. So I think that is the reason आमी कित्याक आमचो आवाज उठयलो. जेन्ना आमकां एक आमच्या इतले आमचे फ्रेंडाची काजार, हांवूय सरपंच, आमकांय फोन येताय, सरपंच म्हणटा मातशें आमगे काजार आहा, मातशें तूं मातशें 15 मिनटां सुबेज दी. इट इज अ व्हेरी सॅड दॅट एवरी सिंगल टायम इतलो देस्पेस करून इतलें सगळें पाडून आनी तुका एक आमचो वे, आमची कल्चर आहा न्हू, तो पयलोसो ना. इट इज नॉट अबाउट 10 o'clock म्युजीक. काजारां पयलीं चलता आनी फांतोडेर देखून, पूण आतां कितें जालां, इट इज बिकम ऑन अ हायर तुजो हें जाला तेजो. बट आमी ताका लागून आमचो आवाज उठयला बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक शुअर डोंट पनिश अस. नॉर्थाक जाता तसलो डिस्टर्ब करपाचें लोकांक कल्चर. नॉर्थाक जाता तुगे हॉटेलाची म्युजीक रातचे 3 म्हणून चालू आसता आनी काजराक दाक बंद. ना तेच सांगता तुका, जेन्ना हे क्लबांनी जे म्युजीक पळय चलता तांकां तुमी कांय म्हणनाय, हाय डेसिबल. हाय डेसिबल. सो आमी आमगेलो रिक्वेस्ट किता, आनी म्हगेलो रिक्वेस्ट, this is a all party issue. It's not only about BJP or Congress or another party. It is, see, Goa is a different a state than most of the places in India. When you come for Goa, what you remember is for the freedom, nice beautiful music, आमचे सुसेगाद कल्चर, हें पळोवपाक येता. आनी हें तरी बंद जालें जाल्यार इट्स अ वी आर ऑलरेडी सफरींग इन अ ट्युरिजम. We are already not the best tourist numbers what we have. Even the government say the footfall is good, but the quality of tourism is gone down. So आमकां कितें जाता, हे आमकां कन्सर्न आहा, ताका लागून आमी आमचो आवाज उठयला. ओके, पूण एक म्हाका सांग, एक दोन तुमगेल्या इवन तुगेल्या केळशी म्हण, मागीर बाणावले म्हण, 5 स्टार हॉटेलांनी जे काजरां चलतात, इव्हेंट्स जातात, ते रातभर चालू असतात, तांकां कोण आडायनात. ही
आमचे लोकल्स जे बी आसात ल्हान ल्हान हॉलान जातात तांकां कित्याक रिस्ट्रिक्शन? कितें आसता बरें ताका एक आहा ओपन एअर वेन्यू म्हणल्यार कितें आसता ओपन एअर वेन्यू म्हणल्यार तुका इट इज ओन्ली फॉर द वेडिंग. आतां हॉटेलां कितें जाता इट इज सरावंडड इट इज अ 1.5 एकर 2 एकर प्रॉपर्टी. सो भितर कितें जाता तें लोकांक कांय खबर आसना. पूण हे ओपन एअर वेन्यू आय थिंक गव्हर्मेंट शूड कम फ्रेम विथ अ पॉलिसी ऑफ ओपन एअर पॉलिसी फॉर वेन्यूज बिकॉज सी लोकांकूय डिस्टर्ब करपा जायना. सायडीन पड लावता न्हू दे आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां काजारा म्हळ्यार इट शूड बी एन एक्झॅम्पशन आसपा जाय. सो इन विथ द कन्सेंट ऑफ द पीपल इन दॅट एरिया हे आमी एक डिसिजन घेवन एक ताका एक 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 इट शूड नॉट डिस्टर्ब द पीपल. आय थिंक 11 o'clock विथ अ लो डेसिबल इवन 50 to 60 डेसिबल तरी करीत न्हू आनी आपल्या काजार तर इकरांक दिवन करीत न्हू आय थिंक कसली हरकत ना. बट देर इज नीड अ पॉलिटिकल वील. आय थिंक म्हाका दिसता हे हुंय पॉलिटिकल वील आहा ते हुंय फाटी उरता or they are just using it because I think as the chief minister was assured on the house that this will be resolved. It is not an issue of our MLA in Benalim or in Veli MLA or in Fatwarda or of Kurchore MLA. This is the issue about all over Goa. Yeah. All kind of culture. तिथं काजारा नाही. आता why single out the Kazar is because they are definitely they are on a larger scale can happen all the time. आता कार्निवाल एकोपाट येता शिगमो एकोपाट येता तुजेले मागीर जात्रा एकोपाट येता. बट वेन देर इज अ वेन्यू you are bound to have kind of music all the time, especially November, December, January. Headache तो venue आहा venue ओनराकूय headache तेगलो investment आहा सायडीन लोकांकूय जाता तें disturb आहा. But I think this need a different approach. सो तुवें म्हाका तो MLAचोच तुवें विशय काडूंक जाता. काल तुमी विजयाक मेळ्ळे आमचे वॉयस सगळे पोस्टल सगळे सरपंच आशिल्ले ते 2 इश्यू आशिल्ले. वन इज दीस सावंड बॅन एंड सेकंड इज दॅट CZ MP प्लॅन आसा तो. म्हाका एक सांग तुमचो स्वताचो MLA हय वेन्झी वेगस इज कॉलिंग हिमसेल्फ एज अ वोकल फॉर लोकल म्हणून सामको तो हें करता. वाय यू नॉट मेट वाय See that is a spontaneous decision. आमी काल जेन्ना example CZMP plan, the draft plan, and when this sound they all came together in the same day. हांवें म्हजे फोन करपाक केलो आमच्या MLA को हांव वचून मेळ्ळोय देखून उलयलोय देखून एल्टनाकूय फोन केल्लो बट पोर्ट लिमिट्स आनी मागीर विजयाकूय. सो विजय हॅव कॉल्ड अस टू कम विथ अ डेलिगेशन. आनी आमचें कितें आतां आमचो एक सालसेटींतलो आनी आमचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक आमचे सरपंचा मदें आमगेली एक बरें कम्युनिकेशन चलता. सो आमी कितें आहल्यार मांडटाय आनी तशें करून आमी म्हणलें चल विजया आमी आमकां आपयल्या मेळ म्हणला ताणें आपयल्या या. सो एवरीबडी केम सो दॅट आमचे पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू एक वेन्यू पळय आहा न्हू तांकां आमकां जायते खूब त्रास जाताय. परतून लोकांक फोन मार पडटा पुलीस येताय बंद कोत्ताय. मागीर अगेन वेन इट कम टू CZMP प्लॅन and Vijay also he is one of the senior MLA and he knows about MPA and all those things. आणि आमकां दिसलें की ताकाय मेळपा जाय. सो वी मेट इट. देर इज नो तुगेलो आमदार मातसो स्लो आहा काय म्हणून कारण आज तो काल विजयान आवाज काडलो आज तुगे आमदार सेमा वचून मेळ्ळो. ना this is exactly what we don't want. आमकां कितें नाका इश्यू घेयलो म्हूण मेमोरेंडम दिलो म्हूण उलयलो म्हूण तो इश्यू सॉल्व जावपा जाय न्हू. सो आय थिंक यू नीड अ पॉलिटिकल वील अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लायन्स दॅट this law is a central act that has to be amended. आमी ताका ते amend करपा जाय. Otherwise it is impossible. I think government should lead all delegation party delegation to Delhi to the environment and that climate change pollution control board. All those things are very important that we have a consensus. We have to come to an agreement that baba for this festival 11 o'clock is the time. आणि तेन्ना म्हाका दिसता ताचो लोकांक रिलॅक्स जातलो. आनी मागीर कितें जाता पुलीस येता 10 म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी अँड दीस इज बीन गोईंग ऑन एंड ऑन. आय थिंक 10 म्हणटा ते पण 10 बंद जायना. डाक बंद जायना. तांगे सेटल जाता की तुगे रातची 12 ते 1 चालू उरता. No, I don't know, but I think most of the venues by 10:30 to 11 they are slowing down. But कितें जाता
एक तुगेलें तें चालू आसतना काजार तें सेलिब्रेशन चालू आसतना तुज्यान बंद करपा जायना. Yeah. सी अकल न्हवरो इतलो तेंचो लायफ टायमाचो खर्च पडटा. एक वेडिंग म्हळ्यार खूब पयशे. सेम थिंग हिंदू वेडिंग, वॉट एवर मुस्लीम वेडिंग, ऑल द वेडिंग्स आर द सेम. सो इट्स अ लायफ टायम. So lifetime celebration, you don't want to put somebody in a very sad situation in the beginning of their life. Okay. So ताका लागून म्हाका दिसता government have to consider that and this issue has to be एक resolved. म्हाका हातूंत भितर आनी एक आसा तो म्हणटा तो आमचो इकॉनॉमिकल एंगलूय आहा. स्पेशली आतां हांव तुका गोंयचें म्हणना, भायल्यान साकून जे येता वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून गोंयांत हे जाल्ले आसा. स्पेशली पंजाबी, नॉर्थ इंडियन्स बाकी येवन हांगा वेडिंग्स करतात. आनी तांकां म्हळ्यार हे जर बॅन जालें जाल्यार दे ऑल्सो बीन म्हळ्यार तर तुगे जर काजार बंद केले दर्या आनी थंय चालू आहा, तूं कांय करपा दिवचना, तूं एक 8 फोन मारतलो आनी तागेलें हें जातलें. सो हे जर अशें जर हो बॅन जर अप टू 10 बसून जर जालो जाल्यार टोटल इंडस्ट्रीचेर कितें परिणाम जातलो? It is a big concern. आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आनीक the government of the day should think about it because this is a very serious issue. After mining, उरला ते ट्युरिझम. आता ट्युरिझमाक इतले रेव्हेन्यू येता and if they stop coming to Goa because of this, it is a very drastic together effect on the economy of the Goa government. And not only that, जावपाक बी लागल तशें काय? ना अजून कितें आहा, सी आय डोंट नो वॉट वॉज द इश्यू अबाउट द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चेअरमॅन. ते काल तेणें इतलें सांगलें तेजेर सगळे भिले. आमकां फोन येवपा लागले, लोकडे उलोवपा लागले, अरे काल देखून काजराक धांक बंद म्हण. इट इज अ कन्सर्न न्हू. सो आमी आमचो एक सरकारान सांगला काय, हे सरकाराक ऑल ऑफ अ सडन कित्याक काजरांचेर येयलो. सो हो भंय आहा. सो ताका लागून आमचो हुस्को आहा तो आमी काडलो. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू देर इज आय थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट सायन्स. आय थिंक द सेंट्रल गव्हर्मेंट विल अंडरस्टँड. If the chief minister and the council of ministers and all the MLAs, if they use their political will to resolve this issue, I think it will be the best thing for Goa. या डिक्सन तुका आतां एखादी तो मातसो आडखळीचो क्वेश्चन दिसपाक शकता, पण एक हिंदूची लग्नां असतात. हांव गोंयकार म्हणटा, पंजाबी बी ते म्हणना, ते इव्हेंट्स करपाक जाता न्ही. गोंयची लग्नां असतात ती दनपारां जातात म्हणल्यार दिसा जातात. आनी इवन तांगेले रिसेप्शन म्हणून आसलें जाल्यार तांचें बँड बीन कांय नासता. खंय इवन बीच सायडी बसून जालें जाल्यार बँड नासता. मे बी लायट हे आसतलें कितें आमचें लायव्ह म्युजीक आसतलें हे आसतलें, बट इट इज नॉट अ बँड टायप. सो आनी बँड खंय आसता स्पेशली क्रिस्तांवाच्या काजराक. सो दीस SIRाक आतां SIR हे जाता तो म्हणटा की स्पेशली चूज करून वोटर्स आमगेल्या क्रिस्तांव वोटर्सां तांकां एलिमिनेट करपाक लागल्या म्हणून. सो दीस इज अनादर हे काय म्हणून बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन अशें लोकांक दिसपाक लागलां. See, I never look into communal, but not to make it into that angle. कित्याक आमी गोंयान बट तुज्यान म्हणपाक शकता कित्याक अशे लोक चिंतपाक लागला. लोक चिंतपाक लागला आमची काजरां कित्याक, आमकां कित्याक त्रास. आतां आय थिंक दॅट्स वॉट आय सेड टू यू. आमी साश्टी लोकांक सावथ गोवा पनिशमेंट करताय काय हे आमकां दिसता. आनी ताका लागून बिकॉज साश्टी इज नॉट विथ BJP. But Shasti is not with BJP. Shasti is people are very different. They vote differently. आणि म्हणपाक शकता आनी अशें जालां आमकां पड सांगता अरे आमगेली काजरां कित्याक बंद करताय तुमी आनी अशें जालां अशें जावपाक ना. सी गव्हर्मेंट इज ऑल कम्युनिटी आनी अशें तुमी पड सांगला न्हू ताचो इफेक्ट जावपाक शकता. आनी आय डोंट थिंक दॅट एज लॉंग एज चीफ मिनिस्टर इज कन्सर्न, I think as far I know him, he will not let that happen, and this should not happen because in the long run, आमचे रिलेशन आमची नेबरां कडेन हिंदू मुस्लीम सगळी बरी आहा. पूण आय थिंक एट दीस जंक्शन तरी आमी तशें चिंतपा ना, पूण लोक चिंतपाक लागला. डिक्सन सद्याक आनी एक कन्सर्न जावपाक तो इश्यू म्हणटा तो CZ MP ड्राफ्ट प्लॅन हे केल्लो आसा ताका लागून स्पेशली आमच्या सावथ गोंयांतल्या जी कोस्टल एरिया आसा थंय सामकी उचांबळाय तयार जाल्ली आसा. काल तुमी हाका विजयाकय हाजेर मेळिल्ले. आनी एक तुका विचारपाचो कारण कितें हो सगळ्याकय जर पयलीं इश्यू जर कोणें काडिल्लो जाल्यार तुमचे केळशी पंचायतीन काडिल्लो, ह्या हाजेर आवाज केल्लो तुमचेच पंचायतीन केल्लो. कितें एक्झॅक्टली कितें?
आमकां मरे तो सीझेडांनी प्लान ड्राफ्ट प्लान 2019 हो आमी येवपा आहा म्हूण जाणें पूण द वे इट केम थ्रू ईमेल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू ऑल द पंचायत एंड 240 पेजीस इट वॉज समथींग आमकां शॉक जालो म्हणजे हे कितें करूं कोत्ताय काय हय. बिकॉज आनी ताका दुसरें कितें ताका सांगलां विदीन बाय 20th आमकां तो आय थिंक 12th or 13th थ्रू ईमेल येयला आणि इतलो तो आणि बाय 20th यू हॅव टू गिव युअर सजेक्शन ऑब्जेक्शन सो दॅट वॉज द कन्सर्न आम्ही तो ताबडतोब डावनलोड केलो प्रिंट केल्ले सगळे अँड दे सेंड 240 पेजीस ऑफ ऑल द पंचायत इन वन ईमेल विच इज रॉंग सो थिंगा कन्फ्युजन आणि मेन सरप्रायझिंग कितें जालें जेन्ना आमी ते डावनलोड करून प्रिंट केले तेन्ना आमकां बेतूल पोर्ट आणि मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीज लायन म्हूण दाखयली तेजेर आमचो कन्सर्न जालो सो आमी ग्रामसभा घेतली आणि ग्रामसभा आमची स्केड्यूल आहली तो पॉयंट घेतलो आणि दॅट इज द रिजन वी हॅव बिकॉज द इश्यू इज वॉट 2011 दॅट port from Betul was taken out, was omitted, was corrected. Now the question was, who is interested and who is the interested party taka potun adpak thinga Betul port and Mormungaon port limit. Up till Carbona down the line आमकां दाखयला. टोटल सगळे साळ न्हंयच ते yes, it is not good because आमचे पळय आता इश्यू कितें आहा आता ONGC इतलो व्हडले हें जाला इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट which is I think Energy Week, and it is an international venue for every year. But apart from that, they are planning for some jetty which people have objected and काढलो. So आमी म्हणटा मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी कोणे घातलो तो what is the issue is that so that ताका लागून चर्चा जाली which is not good. तूं जाणा आज वास्को लोक सफर जाता सो आमचो कितें आहा ताका लागून आमी विजयाक मारले आमी MLA मारले आणि ते आणि आमकां हेजो जाता तितले बेगीन वी डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर 30 or 60 days. आय थिंक द डिपार्टमेंट ऑर द चीफ मिनिस्टर क्लॅरिफाय करून हो पोर्ट लिमीट आहा तो पयलो तेमी ड्रॉप करचो. हो आमचो सेंट्रल मिनिस्टर आहा नितीन गडकरी he has also have said that Betul port will be scrapped. See, verbal सांगता तें कांय ना. आयज तूं खबर आहा Vasco as Mormungaon area how the people are suffering even when BJP have their own MLA तांचा own थिंगा आहा जाल्यार तांकां so you know how the people are going through that it doesn't matter आदी हे तरी आमचे ऑर्डर हाडून घातले because of one port it is not good for us आमचो लोक थिंगा बेतूल एरिया काबो दे रामा एरिया मोबोर हाणीन हे आमचे फिशरमॅन जगता आनी हे नुस्तें मारून नुस्तेकारांनी भुरग्यांक पसून आयज व्हडले जाले. येस सो वन्स पोर्ट ऑथॉरिटी टेक्स ओवर वी हॅव टू टेक ऑल द परमिशन फ्रॉम देम तांची सेक्युरिटी आसलेली मागीर आमचे शेगवाले आहाय आमचे वॉटर स्पोर्ट्स आहाय आमचे ट्युरिस्ट आहाय सो दॅट इज नॉट गुड. आमी एकट्या मनशाक आतां म्हणटाय अदानी लागून तुमी हो पोर्ट करताय I hope is not that because एक मनशाक लागून तुमी आख्ख्या लोकांक लायव्हलीहूड पेडे करूं आमी देवाचे कृपेन I am very lucky because we are born in this part of the world and in that place in Goa we are depending on tourism. आमी 20 वर्सां बोटीर काम केलें सगळे भुरगे आतां काम करून गोंया परतून येतलेच सो तांकां कितें आनी गव्हर्मेंट कॅनॉट गिव द जॉब्स टू एवरीबडी. सो आमचे टॅक्सी चलयताय हॉटेलांत काम करताय रेस्टॉरंट घालताय शेत चलयताय वॉटर स्पोर्ट्स चलयताय आनी एक्टिविटीज करताय ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज इट आर इन डेंजर. सो आय थिंक very soon we need to know the answer. So otherwise is it because of this expansions and all that it is because of coal handling? I hope not. The answer what we got is it will never be a coal. But as I said to you, no, but you have got the answer that there will be no Betul port also. Yes. But now it has shown in the draft. Shown in the draft. So I hope they say it is first of all आता तेमी clarify केला तो ईमेल आलो तो फॉर इंटरनल म्हणून ओनली फॉर इंटर डिपार्टमेंट बट इंटर डिपार्टमेंट जाले ते करून तेजे मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी लिमिट्स म्हणून कशें येयले. सो आय थिंक वी हॅव टू टेक अप दीस मॅटर व्हेरी अग्रेसिवली. आमी म्हाका दिसता हेजेर चोड करपा जाय बिकॉज आमी एज अ सरपंच आमी तरी हे आमगेले रायट्स तांकां तरी दी तूं आमकां हूंय तरी आमी मुखार उणी पडटले बिकॉज वी वील हॅव नो से. आनी एज अ फॉल तूं जाणा आतां आमगेले सगळे पावर काडले सगळे सेक्रेटरी दिले
आता पयलीं 2 मिटींग आसल्यो त्यो 4 केले. आता 4 मिटींग आसले मागीर तुका जाल्यार आमचें डिमींग पावर कितें जाल्लें 1 म्हयन्या भितर तुवें डिसिजन सांगपा जाय आसलें. आता 1 म्हयनो आहा तो 15 दीस केला. 15 दीस तरी आमी तरी कांय सांगनाय. It goes to the BDO and if the person can start the business or his activities. So I think in long run we need to make sure that आमचे जे democratic right आहे आमकां पण दिल्ले आहे न्हू through this पंचायत राज act, they have to be safeguarded. डिक्सन एकच म्हाका हातूंतल्यान दिसता की आतां हे खरेंच म्हणजे स्पेशली इवन ते बॅन ऑल्सो एंड दीस हे तुगेलें ते खरेंच जातलें अशें दिसता काय तुमकां आतां इलेक्शन येवपाक आहा ताका लागून तुमकां ते घुस्पावन दवरपाक लागून एक ते मुखार काडलां आनी तातूंतच तुमकां घुस्पावन दवरपाचें तुमचें मायंड आहा तें दुसरे कडेन डायवर्ट करून दवरपाचें तुमकां आनी एक खंयचें आतां घुस्पावन दवरून ह्या वटच्यान सगळी वाट मेकळी करून घेवपाचें आपल्याक अशें बी कितें जावपाचें पळय एवरी इलेक्शन कितें ना कितें जाता. हय. एवरी इलेक्शनाक सगळी कोण ना तरी कोण येता आनी म्हणटा वोट स्प्लीट करता, दुसरो म्हणटा आपण येता आनी सी देर आर 2 मेजर पार्टीज, इज BJP and the Congress at the moment, and then there are other parties also, and I hope and I urge through your channel to all the leaders आनी जे कोण मुखार इलेक्शनाक बसपाकूच सोदताय हेजेर तुमी पोळी भाजी नाकाय बिकॉज दीस इज नॉट गुड. वी शूड तूं बी आहा ना सी आतां पळय एग्जाम्पल आमचो जस्टीस फेर्डिनांड ताच्या पॉयंटान थोडे तरी एक म्हणटा म्हाका आय एम 100% एग्री एंड शूड गव्हर्मेंट शूड एक्ट इज टू ड्रॉप एनी कायंड ऑफ कन्वर्जन फॉर fields and mountains in hilly area. I think हे तरी नंबर 1 बंद जावपाक जाय. There should not be allowed any conversion in the field nor any commercial activities on the hills because आमी पळयलां that is not good. And the same way वेळेचेरय बी नो डेव्हलपमेंट झोनाक भितर सगळे कन्स्ट्रक्शन येतात थंय हे जाता तुगे खोला जर पळयलें जाल्यार दोंगर कापून थंय हॉटेल जातात. ना सी दीस इज वॉट आय एम ट्रायिंग. आमचो रूल तरी आतां तुका सांगलां सावंडाचे आतां तुवें म्हणलें एरियर एक नो डेव्हलपमेंट म्हणून आमकां एक्टिविटीज करूंक मेळटाय. ते एक्झम्पशन दिलां तें सेम वे सावंडाकूय तेमी एक्झम्पशन हाडपा जाय. सेम वे विथ अ लोअर डेसिबल विथ द कन्सेंट ऑफ द एरिया ऑर द लोकल हेय लोकांक डिस्टर्ब करना तशें 11 o'clock देखून एक कन्सेंट तेमी एक तेमी हे हाडपा जाय म्हणजे exemption हाडपा जाय. इट वील हॅपन ओनली टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड आय थिंक एज फार एज I know that I think this is related to all over Goa. आमकां ते चळवळ करपा नाका आनी म्हाका दिसता आनी कोणीय तर चळवळ करपा सोदताय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर दीस स्पेशली इन साउथ गोवा एंड सालसेट दे शूड नो वी शूड बी युनायटेड फॉर दीस बिकॉज this fight is not only because amka against this but it is against our livelihood. ना तूं म्हणटा चळवळ करपा नाका म्हणटात हे म्हणटा पूण एक लोकां मदीं स्पेशली गोंयकार आहात ते तांची हातूंत इतली उचांबळाय तयार जाल्ली आहा की तांकां हे म्हणटा ते म्हणटा कितें काजरां तूं व्हंकल न्हवरो येतातच माटवा किंवा हॉलाचेर अरावंड 9 o'clock ते तुगे सेट जाता म्हणल्यार 9:30 जातात. अर्द वराच्या काजार जावपाचें काय म्हणटा ते ना दे अशें जावपा जायना. आनी म्हाका दिसता ऑल सी काजार तुका हांवें सांगलां इट इज नॉट ओनली अबाउट ऑपोजिशन MLA जे क्वेश्चन जाता ना हांव सकाळीं देखून टू द रुलींग MLA कडेन उलयलां एंड आय हॅव स्पोकन टू फ्यू ऑफ देम एंड दे ऑल एग्री. आमी तुका बरें दिसता हांयसाल एकले MLA तुका बरें दिसता पुलिशी फोन करपाकू अरे पात्रांव मातशें 15 मिनट दी रे आमी म्हण भिका मागपाची अरे मातशें व्हंकल न्हवऱ्यागे सांगता माय पाय MLA फोन करता अरे मातशें एक ऑर्डर दी रे आमकां फोन करता. इट इज अ व्हेरी बॅड आमचे ओन कल्चर आमी कोणा कडेन भीक मागपा पडटा बिकॉज ऑफ 15 मिनटां तुगे धाक जर केल्यार टोस्ट रेज करचे पयलीं आनी आमचे लोक स्पेशली इन UK आनी दुबय बीन लोक पळय आहा न्हू ते हॅव वर्क व्हेरी हार्ड. ते आमचे गेल्या ते लोक आनी तेंचे आतां पळय UK पण लोक पळय काजार जाता येवन न्हू दे आर ऑल देयर लायफ टायम सेविंग इज गॉन. ते व्हडले दबाज्यान ते सगळ्यांक बिझनस येता. त्या डेकोरेटरा बिझनस येता गोंयची पेंडां पोसता तेजेर तुगेले म्युझिशियनाचे ते सगळे तुगे केटरिंग चलता आनी तुगेले एवरीथींग गाडयो कितल्यो आसतल्यो. इट इज अ चेन आनी आय थिंक गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दॅट दीस इज ब्रिंगींग एम्प्लॉयमेंट आनी पोटार पांय मारपा जायना. सो आतां मुगेले आमगेले भासाभास काबार करता आसतना तुका हे जर अशेंच गव्हर्मेंट एडमंट रावलो so what will the effect and what is the outcome of it? What will be the outcome of it? See, government adamant रावपा जायना
बिकॉज आयज जर रावल जाल्यार कितें जातलें? आयज पळय आयज तुका सांगला आतां आनी पयलीं फाटीं म्हणलां द पीपल आर सुप्रीम नाव. Those days are gone where MLA or any elected representative or even a sarpanch would take you for a ride. Now the people are supreme. We have seen in many places and it is just a spark. But म्हाका दिसना being Goa आमचे तरी हिस्ट्री काडून कल्चर काडून पळयतू वी आर अ व्हेरी रिलॅक्स स्टेट. आमचे सुसेगाद कल्चर आनी आय थिंक इतली उचांबळ जावपाक शकना. आनी आय थिंक दीस नीड अ व्हेरी ओपन डायलॉग. एक लोक कितें म्हणटा जाणा तूं, हे सरकार आसा सरकार मिन्स एडमिनिस्ट्रेशन जावं सरकार जावं ते म्हणटा दिल्लीवाल्याचे कितेंय करपाक जाता. दिल्लीवाल्या काजरां आहा ती, लग्न आहा ती, इव्हेंट आहा ते रातचे 3 पसून फाल्यां 3 पसून चालू आसा. ते गोंयकारांकच कित्याक काय म्हणटा? सारकें आहा तूं म्हणटा तेजेर एज अ सरपंच आय हॅव सीन दॅट. आय हॅव टू एडमीट दॅट हे थोडे जाण आहा न्हू तांकां इतलें फास्ट मेळटाय परमिशनां, तांकां इतलें आतां तुका सांगलां. आतां एक काल एकलो कॉलीग सरपंचान एक बरो पॉयंट काडलो. तुका एक भाट घेवपाक सोदपाक 1 वरस वयता, पेपर वर्क 6 म्हयने वयता. तूं कंस्ट्रक्शन लायसन्स काडपाक तुका 6 म्हयने वयता. हिंगा तिंगा घाल. पंचायतां पावल म्हणटरी 15 दिसान डिसायड कर म्हणल्यार कित्याक आमकां स्टडी करपा नाका? अरे आतां तुजो प्लॅन तूं इतलो पयशे घालता आनी पंचायतां येयली म्हणटरी तूं 15 दिसां भितर म्हाका डिसायड कर म्हणटा. सो म्हाका मुगे वॉर्ड लोकांक विचारपा जाय, म्हाका मुगे VDC मेंबराक विचारपा जाय, म्हाका मुगे लिगल एडवायस आमचो जो एरिया पडटा तेका आमी चोवपा जाय, लिगॅलिटी चोवपा जाय. सो यू आर रायट, इट इज अ क्रिएशन जालां. आनी तुका सांगलां I don't understand how this club culture in North Goa, I read on all the time on the newspaper, Vagator, Anjuna, clubs are until even the High Court have come out so heavily. हे अशें चलता आनी चलयता ते कोण? आमच्या सावथाक पनिश करनाकाय. आमी शेकां हाय ती 99.9% गोंयकार, रेस्टॉरंट वाल चलयता ते गोंयकार, आमचे सगळे फेस्टिवल कोताय ते गोंयकार, काजारा हॉल ओनर गोंयकार. सो आमकां तो पनिशमेंट दिनाकाय. आनी आय थिंक इट शूड नॉट बी द केस. तुमी बीजेपी कडेन मातशें लागीं ना म्हणून पनिशमेंट पडटा. सी पॉलिटिकल आसता. तुमकां म्हळ्यार ना सगळ्याक इट इज सी पॉलिटिक्स इज गिव अँड टेक. जेन्ना 2010 हांवें सिमेंट गोवन सिमेंट असोसिएशन फॉर्म केल्लें तेन्ना पारीकर ऑपोजिशन आसलेलो आनी 12 तो पावर आयिल्लो. तेन्ना आमी दिगंबरा बरी गेले, आमचे हे पेन्शनाचे मांडले. तेन्ना तो CM आसलेलो काँग्रेसाचो. आमी एक मोर्चा तिकून काडली आनी तेन्ना तेणें आमकां तितलो कान दिवूं ना. तारवटी मरे तुमकां कितें जाय, तुमी बरें जोडटाय जाल्यार म्हणजे तेंचें कितें आसलेलें आसतलें. बट तें पारीकरान कॅच केलें इन 2011 एज अ लिडर ऑपोजिशन. सो डिक्सन हे आतां आमचे भासाभास काबार करता आसतना हे जर फुडाराक अशें जावपाक जायना जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय, MLA लोकल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांणी कितें करपाक जाय, लोकांनी कितें करपाक जाय? म्हाका दिसता न्हू वी आर एट अ व्हेरी बॉयलिंग पॉयंट. जेन्ना म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन रायज. आमकां लोकांचे आयज इतलें अनएम्प्लॉयमेंट दिसता भुरग्यांगेलें. इट इज अ बीग कन्सर्न आनी यूथ उलोवपाक लागला. म्हाका दिसता हेजेर खंय सरकारान दखल घेवपाक जाय. एंड आय थिंक दॅट सिट्युएशन जें पळय जाता आतां पळय अटॅक ऑन आवर लँड, अटॅक ऑन आवर फॉरेस्ट, इट इज अ बीग कन्सर्न. हे सगळें तरी बंद जातलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हेजेर बरो विचार घालपाक जाय. कित्याक लागून एग्जाम्पल आतां तुका हांव म्युजिकाची दिता एक स्टेटमेंट म्हणजे आमकां तो कितें दिसता बरो दुखता. कित्याक लागून वी फील अनकम्फर्टेबल समवेअर. एंड आय थिंक in 2027 I think there is a lot of surprises and there will be a lot of because today people are supreme. People have seen everything. People have seen the role in Goa of all the parties. And हेजेरी म्हाका दिसता आतां तूं म्हणटा साश्टीक एक हें जालो तसो दुसरे कडेन जावपाक शकता. बिकॉज आय थिंक पीपल आर व्हेरी मच स्पेशली द यूथ आर मोर देन 40%. So I think youth are the supreme now, and I think we have to be very. आमची जी path हा political career. Will they say enough is enough? See, they are not saying enough is enough, but certain things has to be stopped. As I said to you, Justice Ferdinand पर सांगला, conversion in the field and permission on the hills has to be dropped immediately. That is a thumb rule. You know, no means no, because we don't want our fields to be get converted and make into apartment, things like that. You understood? And also the hills are very important for our ecology. You know, they hold water. नाजाल्यार वायनेट सिट्युएशन जाला न्हू
तसलें बी जावपाक नाका. सो आय थिंक नॉट इनफ इन इनफ, बट आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड लिसन. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ पीपल. Don't underestimate the power of the new generation, which is the youth, because they don't talk a lot, but they see a lot, and I think they will act accordingly in 2027. They are the power. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. डिक्सनान म्हणटा तशें नव्या जनरेशनाक अंडर एस्टिमेट कोणें करची न्ही अशें तो म्हणटा. आनीक ताजे परिणाम हाजेय पयलीं अशें जेन्ना अंडर एस्टिमेट केला तेन्ना दिसून आयिल्ले आसात. सो एक म्हणटा तें आमच्या सरकारान किंवा प्रशासनान एडमिनिस्ट्रेशनान फाटली हें घेवन आतां मातशें शाणें जावपाक जाय दिसता. सो आनी म्हाका दिसता तें अशें जर येतकीर जातलें ही हाजे पयलीं जाल्ले आसात, आतांय जातले अशें आमी आस्त धरया. डिक्सन तूं आयलो, देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.